क्रिस्ततें भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी, सोनवराच्या कार्मेल प्रेरणाच्या ह्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तान स्वागत. आमी हर एका सोनवारा पवित्र सभेच्या संत भक्तांची चरित्र्या आनी तांचे शेगोणू आनी तांचे आध्यात्मिकपण ह्या विशीं आमी समजून आयल्या. आनी आज आमी नियाळाक कान घेवचो सांत जावन आसा भारताचो प्रख्यात सांत, मिशनरीचो पात्रोन तो जावन आसा सांत फ्रांसीस सावेर. देवान पवित्र सभेक सबार मिशनरींक फावो केल्यात. ह्या सांत पावलो एक व्हडलो मिशनरी जावन आसलो. त्या उपरांत सुरविले माटतीर आमी मिशनरी म्हूण सांगयत. कित्याक म्हळ्यार तांचे रक्त साक्षीपण पळोवन हजारांनी हजार लोक क्रिस्तांव जाले. त्या उपरांत सांत थॉमस इंडियाक आयलो आनी सबारांक ताणें कन्वर्टर केलें अशी चरित्र आमकां सांगता. तोय जावन आसा व्हडलो मिशनरी. त्या उपरांत आमी पळयता सांत फ्रांसीस सावेर. हो भारताक आयलो मात्र न्हय, सगळ्या पवित्र सभेचो मिशनरी म्हणून तो नांवाडला. इनास पॅरीस युनिवर्सिटींत शिकून आसतना ताका भितरल्या भितर देवाचें राज सगळ्या संवसाराक विस्ताराय जाय म्हणून तो सोपनेवन आसलो. थंय ताका मेळ्ळो बास्क कुळयेचो सांत फ्रांसीस सावेर. ताच्या कुडीची सोबाई, मोतीची हुशाराय, तकली वावरां लागूनची शाती आनी त्राण, हेरां कडेन वर्तन करची आपुरबाय पळोवन ताच्या कामाक सांगुल्लो व्यक्ती म्हणून इनासाक स्पश्ट जालें. पूण फ्रांसिसान ताचें काळीज सगळें संवसारी वडपणाचेर रोंबयिल्लें. देखूनच ह्या उद्देशान तो 1523 इसवेंत आपलो मायगांव सांडून पॅरिसाक येवन व्हडलो प्रोफेसर जावन नांव जोडची ताका एक व्हडली आशा आसली. आनी अशें ताणें MA सदन जोडली आनी 1530 इसवेंत मार्चच्या 15 तारीखेर ताणें PhD या डॉक्टरेट सनादी आपणायली. आनी ह्या उपरांत सांत इनासान ताका घट्ट मुरलेबळी धरलें. सांत इनास ताका बोव आनी बोर लगीन जालो. आपली स्पिरिच्युअल एक्सरसायझस, आत्मीक अभ्यास ताणें ताका वाचूंक दिले आनी ताणें एकच विचारलें, फ्रांसिसा, सगळो संवसार तूं जिखशी जाल्यार, पूण तुजो आत्मो तूं होगडायशी जाल्यार तुका कितें उपकारतलें? सगळो संवसार तूं जिखशी, आपलो आत्मो तूं होगडायशी जाल्यार कितें तुका उपकारतलें? ह्या उतरांचो लागीं लागीं 2 वर्सां ताणें फ्रांसिसान गण्य करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार ताचें सगळें अंतस्कन थन आनी मन व्हड जावच्यार, व्हडपण आदावच्या केंद्रीत जाल्लें. उपरांत 2 वर्सां उपरांत ताका तें कांतोवंक लागलें. ताका समजालें. अशें 1534 इसवेंत इनासा मुखार तो गेलो आनी ताकाच ताणें ताका त्या वावराक ताणें ताका समर्पिलो. अशें 1534 इसवेंत ऑगस्टाच्या 15 तारीखेर त्या तरणाट्यांनी मेळोवन, फ्रांसिसा सांगता, इनासा सांगता, हेर तरणाट्यांनी मेळोवन दुर्बळकायेची, निश्कळपणाची आनी जेरुसलेमाक वेची आंगोण्यो तांणी केल्यो. आत्मीक अभ्यास रेतीर तांणी केली आनी तांकां मिस्तीक अणभव जालो. जेरुसलेमाचें पयन बारीक कश्टाचें जावन आसलें. देखून त्या बदलाक इनासान फ्रांसिसाक बोलोन्यांत दोतोन शिकोवंक आनी शर्मा सांगूंक ताका धाडलो. तो अस्वस्थ पडल्या वरवीं ताका फाटीं आपयलो आनी तेन्ना पोर्चुगलाचो जुआंव राय ताका दोगां जेजुईतांक इंडियाक धाडूंक म्हूण आसलें आनी ताणें इनासा लागीं विनंती केली. इनासाक 2 जाण जाय आसले आनी 2 जाण ताच्या मतींत आसले, पूण एकलो अस्वस्थ आसलो आनी
ताका मेळ्ळो एकलोसू सान फ्रांसीस सावेर. अशें एकच दिसाच्या तयारेन सान फ्रांसीस सावेर पोर्चुगालांतावन तो इंडियाक भायर सरलो तारवार. 1540 इसवेंत मार्चाच्या 16 तारखेर इंडियाक भायर सरतना ताणें एकल्यानूच हें पळयन हेरां सांगता, हेर नाविकां सांगता आनी लोकां सांगता ताणें आराम केलें. तेन्ना इंडियाक येचें म्हळ्यार बारीच कश्टांची गजाल. त्या तारवार थोडे पटी तांकां भोगुल्ले ते आपाय आनी थंय सबार पटी प्लेग थंय येतलें. हें सगळें सोंसून 13 म्हयने ताणें काडले. 13 म्हयने ह्या खाली तारवारच पोर्चुगालांतावन केप कॉमरीन तशें येवन 13 म्हयन्यांनी आमच्या भारताक गोंयांत येवन पावलो. 1540 2 मेच्या 6 तारखेर ताणें गोंयां पांय तेंकलो. गोंय पोर्चुगेजाचें केंद्र जावन आसलें आनी क्रिस्तांवांची थंयची जिणी पळोवन ताका भोवसो दुखलें. देखून ताणें क्रिस्ताची वळख दिवंक तांकां इगर्जेच्या गोपांत बरी जिणी जीवन फाटी हाडूंक ताणें प्रयत्न केलें. भारताच्या सकयल्या तेंबेटेक तो भायर सरलो. थंय पराबा म्हणल्या जातीचो लोक दर्यांतली मोतयां विसून दीस काडटलो. मुसलमानाचे दर्या सोर तांकां इजा दितले. देखून तांणी पोर्चुगीसा लागीं सल्लो केल्लो की तुमी आमकां रक्षण दित जाल्यार आमी क्रिस्तांव जाता. आनी अशें सान फ्रांसीस ह्या वावराक लागलो. तेन्ना ताका बाप्तिस्म थोड्या याजकांनी पयलें दिल्लो जाल्यार तांच्या भाशेन दोतोन शिकोवंक कोणी नासलें. आनी तेन्ना सान फ्रांसीस तांची भास शिकलो. तांच्या भाशेंत ताणें दोतोन ताणें तर्जुमो केलो आनी सविस्तार तरान तांकां क्रिस्ताची शिकवण क्रिस्ताची दोतोन ताणें तांच्याच भाशेन तांकां दिली. आनी तांच्यो अणभवार्थी दस्तुरी आनी सवयो सारक्यो करून तांकां क्रिस्तांव समाजाचें रूप ताणें दिलें. 2 वर्सां थंय ताणें करसिलीं आनी त्या उपरांत ताणें ताचें मिशनरी पळयन मुंदारून व्हेलें. तुर्विदाकूर, मैलापूर, श्रीलंका, मलया, मोलोको, सेरान, स्पेन्स द्वीप आनी अशें साबार कडेन तो गेलो आनी थंय ताणें जेजूची शुभ वार्ता प्रगट केली. मलायकांत आसतना ताका मस्त आशा आशिल्ली की जपानाक वचोंक. थंय ताका एकलो मेळ्ळो, तेकलो तरणाटो मेळ्ळो आनी ताणें ताका जपानाच्या दस्तुरे विशयांत सविस्तार तरान सांगलें. अशें 1540 इसवेंत तो जपाना भायर सरलो आनी थंय ताका मस्त विरोधपण मेळ्ळें. ताका दग दिलें, ताच्यो केबडायो केल्यो जाल्यार ताणें आपल्या सगळ्या मोनान ताणें थंय जेजूची शुभ वार्ता प्रसार केली. आनी फ्रांस उपरांत 30 वर्सांनीच 1,50,000 क्रिस्तांव लोक थंय कन्वर्टर जालो. क्रिस्तांव जावन तो जियोंक लागलो जपानांत. आनी त्या उपरांत ताची वर्ती उर्बा आशिल्ली की ताणें चीनाक वचा जाय म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो जपानांत आसतना एकल्यान एक सवाल केल्लें की तुवें शिकोवची समर्थ सत जाल्ली जाल्यार चिनकारांक ती कित्याक कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार जपानांत पयलें तावन चिनकारां आनी तांच्या कलेतय मोसड आनी सड आबिरूस ह्या तांकां मान आसलो. देखून चिनकारान घेतलो तो भावार्थ खरो भावार्थ म्हणून ते चिंतले, जपानाचे लोक चिंतले. देखून पयलें चिनकारांक तुवें कित्याक भावार्थ दिवं नाय, ते कित्याक क्रिस्तांव जावंक नात, तुजो खरो भावार्थ वय जाल्यार चिनकार पयलें क्रिस्तांव जावं दीत. अशें ताणें सवाल केल्ल्या वेळार चिनकारांक क्रिस्ताचो भावार्थ दिवंक हाची उर्बा चड आनी चड वाडली. आनी त्या वेळार ताणें युरोपाक
त्या पॅरिस युनिव्हर्सिटीक उद्देशिसून थंयच्या युवकांक उद्देशून ताणें मस्तू कागदां बरयलीं. ताणें सांगलें, तुमी व्हडले व्हडले शिकून व्हडले व्हडले धाकटेर जावन तुमी चिंतात तुमी व्हडपण आपणायतात म्हणून, पूण हांगा भारतांत आनी हेर देशांनी कितलो लोक बाप्तीज दिवं नासतना सक्रामेंत दिवं नासतना कितलो वळवळटा. तुमच्या ह्या निरासक्तेन सबार लोक भवार्थी जायनासतना कितले जण आपलें जीवन होगलायतात. अशें सबार जाणांक हाचें हांव प्रेरण मेळ्ळें आनी सबार जण जेजुवीत सभेक रिगले. आनी हांगा चीनाक वयची ताच्या आशा चड आनी चड जाली, पूण चीनाक व्हरूंक कोणूच तयार नासलो. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना जर तर एकलो चीनाच्या गव्हर्नराची परवानगी नासतना चीना भितर रिगात तेन्ना ताका डायरेक्ट जैलांत घालतले आनी ताका थंय विचार करून मोरासर ताका थंयच दवरतले. देखून ताका व्हेल्ल्या की तशेंच ते करतले. त्या देखून कोणी व्यापारीस्त सान फ्रांसीस सावेराक चीनाक व्हरूंक तयार नासले. आनी तेन्ना एकलो मुखार आयलो आनी ताणें आपूण तुका चीनाक व्हरता, तूं तयार राव म्हणून ताका ताणें ताका सांगलें. पूण वो सबार म्हयने ताची वाट पळोवनूच एका द्वीपांत तो रावलो. थंय पुर्तुगेजांनी ताका एक गोवळ घालून दिल्लो आनी ह्या गोवळांत तो मीस पेटयतलो, त्या तरवट्याची कुमसार आयकतलो, तांच्या पिडेस्तांक भेट दितलो आनी अशें तो करनासतना आनी चीनाक वचोंक तो तयाराय करनासतना ताका एकच पटी थाप आयलो. आनी ह्या थापांत तो चड आनी चड कश्टालो. ताका तारवार दियोगा पिरेरा म्हणलें तारू बंदरार आसलें, त्या तारवाक ताका व्हेलो, पूण तसो थाप देंवोंक ना. 2 पटी ताचो थाप देंवोवचे खातीर तवळच्या चिकित्से प्रमाणे ताच्या आंगांतलें रगत व्हांवोवंक सोडलें जाल्यार ताचो थाप देंवोंक ना, पूण ताची सोंसणीकाय व्हरती. आनी ह्या पिडेंत तो मस्तू वळवळ्ळो आनी जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कर, म्हजी पातकां तूं बगची, ही उतरां ह्या उतरांनी ताणें ताचें उलोवणें बंद जालें आनी निमाणें मोरच्या पयलें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, मुरये म्हजो उडास कर अशें म्हणून शनवारा दिसा फांतें जाताना जेजूचें नांव उसारून ताणें प्राण केलो. मोगाच्यानो सान फ्रांसिसाची कूड त्या उपरांत सुन्यान घालन ती कुसा जाय म्हणून थंयच तांणी पुरली, पूण ती काडटा आसतना ती कुसच्या बदलाक जिवीस आसली. देखून पोर्चुगीजांनी ती हाडून गोंयांत दवरली आनी आमी गोंयां ह्या कुडीक मान दिता. सान फ्रांसिसाची जिणी एक दुर्बळी जिणी जावन आसा. मंथनाच्या कुटुंबांत तो जल्मलो जाल्यार मिशनरी वावरा खातीर ताणें आपणाकच जेजूक समर्पिलो. कितले कश्ट आनवरां ताचे थंय आयल्यार ताणें जेजूची शुभ वार्ता प्रचार करच्या त्या कामांत ताणें विराम घेतूंक ना. दुसऱ्यान कळनासतना तो वावुरलो. पुरासान वोत दग म्हणून लेखी नासतना तो सगळ्यांनी तो वावुरलो. मैलापुरांत तो आसतना 4 म्हयने तो थंय आसलो. सदां राती सान थोमासाच्या पोंडा कडेन वचून थंय तो गळगळ्या मागतलो की तुजे बरी म्हाकाय शुभ वार्ता प्रसार करूंक म्हाका देवाची कृपा मेळाशी कर. तिसऱ्यान सान फ्रांसीस सावेर एक धैर्यादीक मनीस. ताच्या सगळ्या त्या जिवनांत मिशनरी जिवनांत आमी पळयता कितले कश्ट ताचे थंय आयले. दर्यांत जडवारें, उसांबळ जाल्लीं रारां, तारू फुटोवचे पाखाण्याचे फातोर, दर्या दारोडेगार हें सगळें लेखी नासतना ताणें धैर्यान जेजू कर्ताची शुभ वार्ता प्रसार केली. भाय वाटेन येता आसतना
तरातरांची जीवदाळ मनशाक जिवे जिवे ग्रासूची रानवट म्हणजात रानवट मनीस सगळ्याने घडणें केलें ना बगार क्रिस्त ताका एकच तसो येम जावन आसलो की क्रिस्ताची शुभ वार्ता हांवें परगट करी जाय असलें धैर्य आनी ह्या धैर्याक लागून ताका चड आनी चड देवाची कृपा मेळ्ळी आनी तशें तो व्हडलो मिशनरी जावन मिशनरीचो पात्रोन तो जावन आसा चवथ्यान ताचें व्यक्तित्व फ्रांसीस मोगाळ दयाळ मैपासी केदाळाई संतोष भरीत आनी कुशलायेचो मनीस कामांत आनी मागण्यांत तो बुडोवन आसतलो तो कठीण कडक सुक्या लांकडा भाशेचो मनीस जावन आसलो जाल्यार तो ताच्या हेरां कडेन तो उलयतना मैपासी ताचें उलोवणें जावन आसलें सक्कड लोकांचो ताणें मोग केलो ताणें जात खात म्हणून ताणें लेखूंक ना व्हड आनी नीच कुळये सोबाणें तें लेखूंक ना ती भास ही भास म्हणून ताणें लेखूंक ना बगार खंय गेलो थंय ताणें तांची भास तो शिकलो तांच्या संस्कृतीक तो वंदोवन तो जियेलो थंयचें खाण ताणें केलें मोगाचें न्हू युरोपाच्या व्यक्तींक इंडियाक ह्या आमच्या दुसऱ्या गांवांक येता आसतना हुंदोन काडूंक मस्तू कश्ट जाता हांगाची धग आनी हांगाचो खाण तें दुसरें खाण जावन आसा हांगाची संस्कृती दुसरी संस्कृती जावन आसा हांगाची भास दुसरी भास जावन आसा एका व्यक्तीन हांगा येवचें आमच्या खाणाक आमच्या संस्कृतीक ताणें हुंदोन जियोवचें इतलें मात्र न्हय आमची भास शिकोवन आमच्या भाशेंत दोतोवन तर्जुमो करून आमकां शिकोवची ही जाय की एक व्हडलो वावर जावन आसा अशें कोणाक साध्य कितले जण आमी असल्या मिशनरी वावराक कान दिवंक तयार आसा निजायकी सान फ्रांसीस सावेराचें तें धैर्य तो मिशनरी झील आमी म्हणटा हें आमी मिसळूंक फावो आज मिशनरी वावर मस्तू उणें जाला एका कुशीन आमी क्रिस्तांवां म्हणून उक्त्यान आनी भायल्यान दाखोवंकूच थोडे पटी आमी लज येता भायल्यान कुर्साचो गुर्त काडूंक की हेरां मुखार आमी लज येता दुसऱ्यान हेरां मुखार आमचो भावार्थ प्रगटुचो मात्र न्हय आमचो भावार्थ प्रसार करूंक कितले जण आमी मुखार येता आमच्या भुरग्यांक कितल्या जाणांक आमी ससेदोत जावन मिशनरी वावराक आमकां तयार करता मोगाचें न्हू सान फ्रांसीस सावेराच्या माय बापाकी वरती आशा आसली आपल्या पुतान व्हडलो प्रोफेसर जायजे म्हणून पूण तांणी व्हडलो सॅक्रिफायस केलो आनी हो सॅक्रिफायस जावन आसा आपल्या पुताकच तांणी पवित्र सभेक समर्पण दिलो आनी सान फ्रांसीस सावेरांनी आपणाकच ह्या मिशनरी कामाक ताणें समर्पण दिलो आनी ह्या कामांत तो जैत येवन जालो आनी आज सगळ्यांनी सान फ्रांसीस सावेर म्हळ्यार मिशनरी वावर मिशनरीचो पात्रोण म्हणून तो नांवाडला ताच्या ह्या मिशनरी वावराची देख आमी घेवंक फावो आमच्या भारतांत 2000 वर्सां जाल्यार खाली 2 या 3% क्रिस्तांव मात्र आसात हाका कारण कितें हाका कारण पयल्या सुवातेर आमी क्रिस्ताचो भावार्थ आमी स्विकार केला पूण हो स्विकार केल्लो भावार्थ आमी कितल्या धैर्यान कितल्या मापान आमी हेर आमच्या भावंडांक दिता तांकां कितल्या जाणांक आमी क्रिस्ता थंय आकर्शीत करता तें सवाल सान फ्रांसीस सावेर एकलोच व्यक्ती जावन आसलो युरोपांत तो पयनार येता आसतना तो एकलोच जावन आसलो त्या एका व्यक्तीन 10 वर्सांनी इतलें गांव तो भोंवलो इतल्या लाखा लोकांक ताणें कन्वर्ट तर केलें इतल्या लाखा लोकांची भास तो शिकलो तांची संस्कृती ताणें आपणायली तांचें खाण ताणें केलें भाय वाटेन तो गेलो शिपांनी तारवांनी तो गेलो
सबार आनी ताका दग दिल्ल्या वेळार धैर्यान ताणें सोंसलें हें सर्व जावन आसा हें साध्य कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाचो मोग केलो, ताणें क्रिस्ताचो मोग केलो, ताणें क्रिस्ताची शुभ वार्ता सगळ्या थंय पासारूंक आपणाक समर्पण दिलो. तर ह्या वर्त्या मिशनरीची देख आमी घेवया. आमकां भायल्या गांवाक आफ्रिकाक वचोंक असाध्य जावं पुरो, थंय शुभ वार्ता गाजोवंक असाध्य जावं पुरो, पूण त्या मिशनरी खातीर आमी मागया. त्या मिशनरीचे खातीर आमची दुडवा सहाय आमी दिवया. त्या आनी आमच्याच जिवनांत आमी बरी जिणी आमी जियेया. केन्ना एकलो क्रिस्तांव बरी जिणी जियेता ताची ती बरी जिणी जिणींच एक मिशनरी वावर जावं पावता. कित्याक म्हळ्यार सबार जण ताचें मिशनरी जिवन, ताचें बरें जिवन पळोवन ताचे तावन प्रेरीत जातात आनी क्रिस्ता थंय ते आकर्शीत जातात. तर असली जिणी जिवंक सान फ्रांसिसा तावन आमी देख घेवया. तो जावन दी आमकां समेस्तांक एक आदर्श. वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. Jesu barka